जे दुसरें बिल येले अबाउट ड्यूरिंग पोगो. Now, when a private member's resolution is put, you see what is happening in the house. Housean कितें जाता, तांकां ट्रेन केले. जायत जाणां प्रॉमिस दिला, तुका चेअरमॅनशीप दितली, तुका मिनिस्टर कोतलो, तुका हें कोतलो. आनी चड जात दुसरे अलायन्स पार्टनराचे तेंगेले जे आहाय ते आबूस कोते. आबूस म्हणजे एक प्रयत्न चल्ला. दिस मे बी देअर स्ट्रॅटेजी टू बेसिकली कोण जेन्ना उलयता तेन्ना उश हें तें 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 म्हणपाक. ही प्रथा न्हू. एवरीवन नीड्स टू बी गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी. मे बी ज्या वेळार वॉट विरेश वॉज ट्रायंग टू डू, बेसिकली ही जे बिल तेणें घालें, इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी. रेझोल्युशन घातलें त्या वेळार इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी दॅट ही गेट्स टू प्रेझेंट हिज व्यू. नाव सडनली चीफ मिनिस्टर कम्स अप विथ वेरियस स्टेटमेंट. थिंगा कोण कोणा दोड माता, हाता लोयता आनी कितें सिग्नल कोता तें चॅक कराय तुमी सारकें. ताका 2 पुसा धोरलाय सारको एश कोन्न दोड माता. तें चोयल्यार म्हाका दिसता सगळें हें कोर्टां हें सेटींग आहा म्हणून. एंड when he was not given to speak, why are you all admitting this stuff? If these are anti-constitutional, why admit first? Are if it is not, and my thought the legislative department aku blame kota. That means the chief minister is blaming his own government that they've done a mistake. Today he says, why has this been admitted? I don't know why secretary is doing this, why he is doing that. So if you look overall, it was his right. I stood for his right, and at that spur of movement, some papers went all over the park. I apologized just before speaking before the demand, because see, we have the highest regards for the house, for the speaker's chair, but we have to be given opportunities. We are here 18 days 6 महिन्यांनी 18 days सेशन आसपाक जाय, 15 दिसा केला. सगळे कटेल कोताय, सगळे गरजपा भोंवताय. पयले आमी प्रत्येक हेजे डिव्हिजन घेताय. आज जरी तर चोयल्यार रोमी लिपीचेरूय जेन्ना आमी प्रयत्न केला, आमी सांगले की एक 25 स्कुलांत एक्सपेरिमेंट कर. सी, रोमी लिपी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कोंकणी. वी आर ऑल लवर्स ऑफ कोंकणी. There are people who have expectations. The government felt, and this was nothing to do with the Official Language Act. Specifically, we tried to tell the Chief Minister, but they had their own agenda. It was not about dividing people. It's democracy, they are welcome. But one thing that I spotted to the Chief Minister is your guru, your mentor, Manohar Parrikar had promised this. There are several videos that are viral. So, म्हाका दिसता to which he didn't reply. तेज नंतर आमची क्लायमेट राखपाक जे उदकाचे प्रश्न जाताय, जे क्लायमेट रेजिलियन्स एक सगळें गोंयभर जे जावपाक जाय, जी सुविधा जावपाक जाय, डिझास्टर मॅनेजमेंट टुडे इज अ फेलियर. ऑल दीस हांवें जेन्ना सांगलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा चेअरमॅन ना म्हणून, तेन्ना थिंगा हावजांत अनावन्स जाता लेविन्सन मार्टिन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा चेअरमॅन आनी न्यूज ब्रेक जाता. कितें जालें तें हावसान इज वन मॅटर, बट माय पर्सनल व्यू हांवें सांगलें कितें आसा तें आमचे मेंबरान उलोवपाक जाय जाल्यार चान्स दी, उलोवन दी. मागीर तुमी कितें ना म्हणटा जाल्यार ना म्हणात. तुमी मेजॉरिटीन एगेन्स्ट वोट करतात जाल्यार वोट करात. बट आमकां बेश्टो च्या आनी बटाटवाडे मारपाक बटाटवाडे खावपाक धाडलो ना अशें. आमकां एक ड्युटी आसा. आनी आमचो आमदार विरेश बोरकार म्हणजे कलीग तो असेंब्लीन बेश्टो पॉयंट काडटा तेन्ना यू हॅव टू गिव अ चान्स टू लिसन टू हिम. यू मे एक्सेप्ट, यू मे नॉट एक्सेप्ट, you may also reject. So even when I was speaking after this on the Romi Lipi, you poil astale. CM stood up immediately and made something. I said, no, I want to talk. You may give a reply at the end. Then because of insisting, then in Mullah, okay, you speak, Mullah. That is exactly what we wanted for him. Let him speak. It was not that there was a technical objection which could come, constitutional objection to that coming up. And it's not anti-constitutional, it's not illegal, the resolution which was asking. And we would have all been able to express our views. And we could have also shown that what the Chief Minister was showing was not sufficient to meet what he was asking in his private member resolution. But a chance was never given. And I don't even
see that there was any voting on it. I don't know what really happened. It's a very confusing situation because there was no vote. There was no even demand that you withdraw your resolution. The person of Goan origin already Define आशिल्लो जाल्यार डेफिनेशन दाखोवपाचो. CMान फ्लोर दाखयला, तुमी पळयला. एक कोंकणीदाद कायदो दाखयलो. तूं म्हाका एक सांग, भाटां घेवपाक गेलो जाल्यार कोंकणीदाद कायदो दाखयलो आनी भाट घेतलो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. दुसरें सक्सेशन लॉ दाखयलो. ते सक्सेशन लॉ म्हणलेलो कोण गोंयकार आशिल्लो ते पुर्तुगेज कायदो ताका लागतलो इतलेंच. इज दीस पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डेफिनेशन फॉर वॉट ही वॉज सेइंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गोवन कळ्ळें न्ही. सो दीस इज हाव वी वूड हॅव बीन एबल टू एक्सप्रेस ऑल दीस. वी गॉट हॅव बीन सजेशन्स हाव वी कॅन हॅव अ डेफिनेशन. ना चान्स दिना ते सामकें गेले. थँक्यू. गोंयच्या हातून मुखेलमंत्र्यान जें सांगलें हें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. हांव तुका क्लियर सांगता. म्हाका आजूच कळ्ळें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन जाल्लें आशिल्लें. तुका खबर आशिल्लें? कोणाक खबर आशिल्लें? आमकां कोणाक खबर नाशिल्लें की कोमून नदीच्या हातून खंयचे तरी ओल्ड हें ताणें दाखयलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन जाला. सो आतां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन जाला तो म्हणटा टॉपीक इज ओवर. ताका आमी उत्तर कितें दिवपाचें सांग. वॉट कॅन बी द फर्दर क्वेश्चन. बट आय वॉज देर की तुमी ताजें रिजोल्युशन एडमीट केलें. तें रिजोल्युशन डिस्कस जावपाक जाय. एडमीट कित्याक केलें? एडमीट करून ताका उलोवंक दिना हें चूक. ना पूण ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा ते मेन तांकां जॉब सांग आनी कित्याक तो अप्लाय कितें करपाक जावं डेफिनेशन जर आसा तें मागतालें कितें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा तें डिफायन करचें. कळ्ळें तुका न्ही. सो तें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा आनी सरकार डिफायन करपाक जर तयार आहा जाल्यार तुमी एडमीट करून मागीर ताका उलोवंक कसो दिना. सरकारान तेन्ना कित्याक सांगूं नाका म्हणटा तेन्ना सांगूना तें म्हाका खबर ना. पूण ह्या म्हाकाय आजूच कळना. सर कोमुनिदादचे आसा पूण ते सरकारान ते ना ते एडॉप्ट करूं येता न्ही. पळय डेफिनेशन जर एक खंयच्याय कायद्यान डेफिनेशन आहा. दर्या एक आमी हावजींग स्कीम केली आनी थंय डेफिनेशन घालें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो. आनी दर सरकार कमीट करता की हेंच आमी डेफिनेशन स्ट्रेच करपाक तयार आहा म्हणून जाल्यार जालें मरे काबार. कळ्ळें तुका. तातूंत रिवायजनिजम म्हळ्यार कितें आमकां रिवायज करूंक जाय तें जर करूंक मेळटा वो करूंक मेळना हें आमी पळोवंक जाय. आनी म्हाका दिसता की तो आतां तें मेळ्ळा म्हणटकच ताजे फुडें तो वतलो. म्हणटा हें कर एडॉप्टेड इन अदर स्पियर्स. सर काल एक आनी अशी गोश्ट आयली की भगवान बिरसा मुंडा रॅली खातीर सरकारान 8 कोटी सुमाराक